आमच्यांनी दोंगोर सांभाळून दवरूंक जाय बिकॉज दोंगोर हॅज अ लॉट टू डू विथ द एनवायरमेंट विथ द क्लायमेट. आतांच तुम्ही पळयता कितले गरम जाता. हे गरमी कित्या खातीर? ही गरमी कित्याक गव्हर्मेंट वयता थिंगा झाडां कातरपाक परमिशन दिता. हे आमच्यांनी करूंक जायना. आमच्या लोकां सायडीन कितें रावपाक जाय. हांव सदां लोकांच्या पारा आसतलो. जेन्ना हांवें पंचायत लेवलाचेर हांव जाणा आयज तर आमच्या पंचायत लेवलाचेर तर हे जायना हो इतलो व्हडलो इश्यू जावपाक पावनासले. हे पंचायत लेवलाचेरूय हे काबार जाताले. हे इतले वयर पावले. इतलो हो आतां लोकांक रस्त्यार हाडपाक पडले. हे कित्याक? हे आयज तर पंचायतान ते एनओसी तर रिवोक केल्ली. हो एनओसी दिवंक ना जाल्यार हे इतले जावपाक पावनासले. ते एकवटान मातशे लढाई करया. सगळे एकवटान रावया. प्रयत्न आसतलो सगळ्यांचो डिवायड करपाक. आमचे पळय कितें डिफरन्सीस जाता ते सेपरेट दवरया. 5-10 वर्सां उपरांत एक मुवमेंट जातलो. आयज आमी हे बंद करना जाल्यार मुवमेंट जातलो टू फॉर मर्जर. आनी आमच्यान कांय करपाक जावचें ना. कित्याक वयरूय तांचे आसतले. जसो सांकवाळचो पंचायत कॅप्चर केल्लो आसा तो पळय रिजायन जाला डेप्युटी सरपंच तो नांवांक तो अजूनय कंट्रोल करता. ह्या दिसांनी येताले भुतानी प्रोजेक्ट कोणे क्लियर केलो कोणे परमिशन दिला ताजेर कोणेय वार करूंक ना. एमपीडीएन बसून तो कंट्रोल करता.